बुधवारा रानमंत्री विश्वजीत राणे हांणी नेत्रावळी वन्यजीव अभयारण्यात नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटराचें उक्तावण केलें। ह्या वेळार तांचे घरकान्न तशेंच पर्येचे आमदार देविया राणे आनी सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय हाजीर आशिल्ले। ह्या सेंच्युरीक भेट दितना गैरवर्तन आनी सोरो पिवन मस्ती करप्यांचेर खर कारवाय करपाचे आदेश रान अधिकाऱ्यांक दितले अशें रानमंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें। जबाबदारी घेवपाची आमी पळयल्लें आसा। खुबशे कडेन आमी पळयता की लोक ड्रिंक्स घेता आनी वॉटरफॉलान वयता। आमी बाब सुभाष फळदेसाय आसा आनी आमचे सौरभ कुमार PCCF राजीवजी उमाकांतजी हे सगळे सिनियर आमचे ऑफिसर। हांवें तांकां विनंती आतां करूंक ना ऑफिशियली, पूण करतलो जर आमकां ड्रिंक्स घेवन आमी अलाव करचे ना। जर ड्रिंक्स घेवन आमकां कोण सांपडलो सरळ एक हाय फायन करपाची गरज। 25,000 रुपया तांकां फायन सरळ घालतलो नाल्यार तांकां आमी बूक करून अरेस्ट करतले। हे कितें लोकांचे परिवार उद्ध्वस्त जाता। कोण जर हांगा येवन पिवन वयल्यान पडलो काय खंयचे प्लस फॉरेस्ट गार्डची जबाबदारी तांकां सांबाळपाची जबाबदारी ना, म्हणून आमी दृश्टीकडेन आमी थोडे लोक घेतलेले आसा आनी मुख्यमंत्रीन ते सँक्शन करून दिल्ले आसा। त्याच बरोबर बाब सुभाष फळदेसायचे एक रिक्वेस्ट आशिल्ली, कांय मुद्दे आशिल्ले ते सगळे मुद्दे एक एक करून आमचे PCCF आनी APCCF आनी आमचे सौरभ कुमार DCFाक घेवन ते बसून त्यो विशय सॉर्ट आउट करपाचो प्रयत्न